जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटान अनाउन्स केली की एक सगळ्या स्टेटींनी एक खंयची तरी सिटी आहा ती स्मार्ट सिटी करपाची म्हणून तुम्ही पळयता आसतले तुमी भायर बी वयताना खंयच्याय स्टेटीन गेले एक खंयची तरी स्मार्ट सिटी तुमकां दिसतली तितून सगळे वेगळे वेगळेचे लायट्यो रोड्स तुमकां पळोवपाक मेळटा तश्यो खूब इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळो तो पयलीं आसलो आनी आतांचो पळयता आसता एग्जाम्पल म्हटल्यार मेनली आमचे गोंयकार आसता जे चडशे ट्रॅवल करतात जे शॉपिंगेक वयता ते बेळगांव पयलीं सिटी कशी आसली आनी आतां जी स्मार्ट जाल्ल्या कारणान कशी सिटी जाल्या ती तुमी पळोवंक शकता। तशीच आमकां जी स्मार्ट सिटी आहा ही पणजेन जाल्ली आहा काम चालू आहा पणजे स्मार्ट सिटीचे तशें काम तुमी पळयता जशें कंप्लीट जाता तशें न्यू प्रोजेक्ट येवं लागता। आतां आमी येयल्या मेन हांगा दोनापावल जे स्टेडियम आहा बांबोळे हेज्या कडेन येयले आहा थंयसर जी स्मार्ट सिटी जातली तेन्ना स्मार्ट सिटी जातली तेन्ना बसी भोंवतल्यो तेन्ना ती कश्यो आसतल्यो कदंबाच्यो बस्यो तुमी पळोवंक शकता। म्हाज्या फाटल्यान आतां हांगा कदंबाच्यो बसी दवरल्या ह्यो सगळ्यो बस्यो इलेक्ट्रीक आसा आनी सगळ्यो स्मार्ट आसतल्यो आनी ह्यो सगळ्यो बसी हो जी स्मार्ट सिटी पणजे आहा ह्या स्मार्ट सिटीन भोंवतली। तेंचो रूट आसतलो तो पणजे दोनापावल बांबोळी मागीर गोवा युनिवर्सिटी आनी तशेंच पणजे रायबंदर ही रायबंदर एरिया पणजे स्मार्ट सिटीन येयल्ल्या कारणान ती बस थंय वयतली। आमी तुमच्या दाखोवपाचो प्रयत्न करतलो की पणजे बसीन बसली की कसो फील येतलो थंयसर कशी कशी फॅसिलिटीज आहा हो दाखोवपाचो आमी प्रयत्न करतले। जशें तुमकां सांगलें पणजेचे स्मार्ट सिटी जी डिक्लेअर जाली तेन्नाच्यान काम पळयता तशें तुमकां आतां सांगलें की ज्यो कदंबा बसी आहा ज्यो स्मार्ट सिटी खातीर पणजे खातीर चलतल्यो त्यो आमी भितर दाखोवपाचो प्रयत्न करतले तुमकां। पण तेच्या पयलीं तुमकां इन्फॉर्मेशन दिवंक सोदता की टोटल ह्यो 48 बसी पणजे जी स्मार्ट सिटी आहा ताका चलतली। सद्याक गव्हर्मेंटा कडेन कदंबा कडेन 38 आतां ह्यो इलेक्ट्रीक बसी पाविल्ल्यो आहा आनी 10 येवपाच्यो आहा। तर आमी तुमकां आतां दाखयतले भितरल्यान स्मार्ट ही बस कशी आसतली ती। हांव साहिल मांद्रेकाराक सांगता की भितर येवप आनी तेंच्यांनी दाखोवप की ती लोकां खातीर कसो कितें कितें फॅसिलिटीज आहा ह्या बसीन तुमी पळोवंक शकता। तुमी पळोवंक शकता भितरल्यान की टोटल 28 सिटरांची ही बस आहा तितूंतले 26 सिटर हे नॉर्मल जे लोक आसता तेंच्या खातीर आसता आनी 2 स्पेशली ह्या बसीन तुमी पळोवंक शकता जे डिजेबल पीपल आसता ते ट्रॅवल करता खंयसरी वचपा खातीर तेंचो रायट्स आसलो की आमकां अशें एक फॅसिलिटीज दिवपाच्यो बसीन वचपाक तांकां प्लॅटफॉर्म दिवपाचे वयता तशेंच स्मार्ट सिटीचे बसीन तांकां ही फॅसिलिटी तुमी पळोवंक शकता। ह्यो 2 जे सीट आहा हे डिजेबल लोकां खातीर आहा। जेन्ना डिजेबल बसतलो तेन्ना तेज्या खातीर ही डिजेबल सीट आसतली। तुमी पळोवंक शकता तेज्या खातीर रॅम्प जो डिजेबल लोक वयर चडपाक तांकां जायना तेज्या खातीर स्पेशल रॅम्प ह्या बसीन आहा। हांव मागता आमचे जे बसीचे जे स्मार्ट सिटीचे बसचे ट्रेनर आहा जे मोतीलाल चव्हाण आहा तांकां जावंक सोदता की कशें आसतलें डिजेबलिंग चडपाक आनी देंवपाक कितें कितें फॅसिलिटीज आहा ती। तर म्हाज्या वांगडा मोतीलाल चव्हाण जो ड्रायव्हराचो ट्रेनर आहा सद्याक ट्रेनिंग दिता तांकां आमी मेळ्ळे आनी तेंच्यांनी ते एक्सप्लेन करतले जेन्ना डिजेबल लोक ह्या बसीन ट्रॅवल करतले पणजेच्यान तेन्ना तांकां फॅसिलिटी वयर चडपाक आनी देंवपाक कशें आसतलें तुमी दाखोवंक शकता। मोतीलाल कशें आसूं शकता हे डिजेबल लोकां खातीर? जशें तुमकां सांगलें मोतीलाल चव्हाण जो ट्रेनर आहा हांगा सद्याक स्मार्ट सिटीचे बसीचे तो ट्रेन दिता ड्रायव्हरांक तेणें दाखयलें की डिजेबल पीपल आहा तांकां कशें भितर घेतले कसो रॅम्प आहा तेंच्या खातीर तुमी पळोवंक शकता। ह्या रॅम्पार तेंच्यांनी जो तेंच्या वांगडा कोण हेल्पर आहा तेणें दुखलीत हो रॅम्प व्हरोन तांकां सरळ जी सीट आहा त्या सिटार व्हरोन तेणें बसोवपाचो प्लस ताका सीट बेल्ट आहा ताका प्लस तेजी व्हीलचेअर आहा तेज्या खातीर सुद्दां प्रोविजन केल्लें आहा। तेंची व्हीलचेअर आहा तेज्या खातीर सुद्दां सीट बेल्ट आहा।
तुम्ही पहिले आसतले डिजेबल पीपल जे ट्रॅव्हल करता त्यांच्या खातीर जो अरेंजमेंट ह्या स्मार्ट सिटी पणजेच्या तुम्ही पळयला की कशें आहा ते. आतां ज्यो मेन बसीन आहा आमी मेन बसीन आहा आतां तांकां फॅसिलिटीज लोकां खातीर फॅसिलिटीज कितें आहा ते तुमकां सांगता. पयली ही बस फूल एअर कंडिशन आहा, फूल ही AC बस आहा आनी प्लस चारूय सायडीन कॅमेरा स्मार्ट सिटी बस आहले स्मार्ट बस आसल्या कारणान हितून सगळे कॅमेरा बसयल्ले आहा आनी तुमी पळोवंक शकता कॅमेरा कडेन कॅमेराचे जे इनपूट आहा ते ड्रायव्हरा कडेन त्या ड्रायव्हराक सगळे पळोवंक शकता की कॅमेरा भितर बसीन कोण बसला कितें करता हे सगळे डिस्प्ले येता तेजेर कॅमेराचेर. तसोच तुमी पळोवंक शकता जेन्ना तुमकां देंवोंक जाय तुमी डेस्टिनेशन तुमी पावतात जेन्ना कोणाक देंवोंक जाय जाल्यार आतां ड्रायव्हराक नाल्यार कंडक्टराक सांगपाची गरज ना आपल्याक देंवय म्हणून. जाल्यार स्मार्ट सिटीन तेंच्यांनी ही फॅसिलिटी दिला. हो स्टॉप बटन दिला एवरी खांब्याक दिला. तुमी पळोवंक शकता हो स्टॉप बटन दामले की प्लीज स्टॉप द बस म्हणून हो वॉयस आयकूंक येता की तेन्ना मागीर ड्रायव्हर हो स्टॉप करूं शकता. तशी आनीक फॅसिलिटीज जे ट्रॅव्हल करतना लोकां खातीर ह्या बसीन दिल्या जी चार्जींग पॉयंट आहा. मोबायल कोणाक चार्जींग पॉयंट करूंक चार्जींग जाय जाल्यार ह्या पॉयंटाक तुमी लावं शकता. हांगा 2 चार्जींग पॉयंट तेंच्यांनी सद्याक दिल्ले आहा. आनी मेन जो ह्या स्मार्ट सिटीन लोकां खातीर जो मेन फॅसिलिटीज दिल्या ती लोकांक चडशे लोकांक न्ही हांगा खूब कितेंय बसीन वायट घडटा जाल्यार तांकां ड्रायव्हरा कडेन येवचें पडटा नाल्यार बसीन कसल्यो भानगडी जायत जाल्यार तांकां रावोवचें पडटा कितें करचें पडटा. पण हितून सांगतलेच ते इमर्जन्सी आसल्यार पण हांगा एक असो बटन दिला जो स्मार्ट सिटी ह्या बसीन आहा तो SOS ताका इमर्जन्सी जो बटन दिला. जो इमर्जन्सी बटन दामले की थंयसर जे तेंचें स्टेशन आहा त्या स्टेशनार तांकां मॅसेज वयता की ह्या बसीन कितें तरी वायट आहा म्हणून. कोणी इमर्जन्सीन कितें वायट कितें घडटा तुमी हो बटन दामूं शकता. प्लस ह्या बसीन सगळी स्मार्ट म्हटल्यार तुमी ह्या बसीन सगळे आसा. तुमी पळोवंक शकता फर्स्ट एड बॉक्स जेन्ना इमर्जन्सीन कितें जालें जाल्यार फर्स्ट एड बॉक्स आहा. स्मार्ट बस आसल्या कारणान ज्यो बस ही पण खंयसरी वायट एक उजो पेट्टा नाल्यार कितें करता तेज्या खातीर फायर एक्सटेंशन हांगा दवरला. हांगाय हो यूज ह्या सगळ्या स्मार्ट बसींनी आसतलो. आनी प्लस ही पॅक बस आसल्यान AC बस ही पॅक आसल्या कारणान जी भितर केन्नाय चुकोन इमर्जन्सी केन्ना धुंवर नाल्यार उजो लावंक शकता तेज्या खातीर जो हॅमर जो ग्लास फोडपा खातीर हॅमर यूज करतात तोय हॅमर हांगा लायल्लो आहा. तुमी पळोवंक शकता ह्या स्मार्ट सिटीन सगळ्यो आतां पर्यंत ह्यो चडश्यो अश्यो फॅसिलिटीज ज्यो लोकांक लागता ह्या स्मार्ट सिटीन पणजेच्या स्मार्ट सिटीन हांगा लायिल्ल्यो आसा. आतां तुमी पळयले की स्मार्ट सिटीन ज्यो स्मार्ट बसी कश्यो आहा त्यो भितरल्यान सगळ्यांक प्रश्न येता की स्मार्ट बसी आसा मात स्मार्ट बस स्टँड आसूंक जाय म्हणून. पण ती सुद्दां फॅसिलिटीज स्मार्ट सिटीन हांगा केल्या. तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यान असोच हो स्मार्ट सिटीचो हो बस स्टॉप आसतलो जो लोकांक वचपाक ट्रॅव्हल करपाक जो बस स्टॉप लागता तो हो बस स्टॉप आसतलो. हांव तुमकां साहिलाक सांगूं शकता की हो स्मार्ट बस स्टॉप आसतलो हो पणजे असोच हो मॉडल जो बस स्टॉप आहा. तुमी पळोवंक शकता कितलो क्रिएटीव हो स्मार्ट बस स्टॉप आहा. हितून फॅसिलिटीज म्हटल्यार मेन फॅसिलिटीज म्हटल्यार हांगा जे तुमी बसीक रावतले तेन्ना ज्या पयली फॅसिलिटीज केल्या ती पयली टिकेट म्हणटा ती तुमकां ऑनलायनूय काडपाक मेळटा. थोड्याच दिसांनी कदंबा हांगा आपलो एक ॲप लॉन्च जातलो स्मार्ट सिटीचो. तेजेर तुमी टिकेट बूक करूं शकता. तुमकां मिरामार दोनापाल मिरामार मागीर रायबंदर वचोंक जाय जाल्यार तुमी एपा वयल्यान डायरेक्ट तुमी बूक करूं शकता. आनी बस स्टॉपार फॅसिलिटीज म्हटल्यार हांगा तुमी पळोवंक शकता की हांगा व्हडली LED एक स्क्रीन येतली तेजेर एंटरटेनमेंट कितें इन्फॉर्मेटीव कितें तरी तेंचे डिस्प्ले जातलो. प्लस हांगा आनी एक स्क्रीन येतली सायडीक जेन्ना तुमी टिकेट काडली आनी तुमी वेट करता बसीचो जाल्यार ती बस खंय पावली ती ह्या अशी हांगा एक LED एक वॉल आसतली तेजेर तुमी सिलेक्ट करूं शकता आनी पळोवंक शकता आपली बस जी टिकेट काडल्या ती खंय पावल्या तेजें लोकेशन तुमकां ह्या स्क्रिनीर दिसतलें. तुमी पयले आसतले स्मार्ट बस कशी आहा ती भितरले आनी स्मार्ट जो बस स्टॉप आसा तो कितें कितें फॅसिलिटीज लोकां खातीर दितलो. आतां थोड्याच दिसांनी 2 दिसांनी एक ट्रायल रन म्हणून 2 बसी मिरामार टू पणजे हांगा ही ट्रायल एक चलतली. कश्यो फॅसिलिटीज कितें आहा ते कदंबा पळयतली लोकांक कशी कन्विनियंट जातलो ती ट्रायल एक 2
2 दिसांक स्टार्ट जातली आनी फुडल्या येता त्या डिसेंबरान ह्यो 48 बसी स्मार्ट सिटीच्यो आहा ह्यो सगळ्यो स्मार्ट सिटीच्यो बसी आहा ह्यो सगळ्यो पणजे एरियेन भोंवतली. रूट तुमकां सांगलात पयलो रूट आसतलो तो रायबंदर टू पणजे, मागीर पणजे कोणाक मिरामार वचूंक जाय पणजे मिरामार दोनापावल, तशेंच युनिवर्सिटी GMC बॅक तसो हो रूट ह्या स्मार्ट सिटीचो आसतलो. टोटल हांगा 48 बसी ह्या पणजे स्मार्ट सिटीन फुडल्या म्हयन्याच्यान सुरू जातली. लोकांक एकूच प्रश्न आहा, जी स्मार्ट सिटी जाल्या कदंबाच्यो ज्यो पयलींच्यो प्रायवेट बसी ज्यो मिरामार तुमकां दिसता प्रायवेट बसी हांगा चलतात ह्यो तेंच्यांनी अशें सांगलां इन्फॉर्मेशन की जी प्रायवेट बसी आहा ती सद्याक ती म्हाजी बस ही कदंबान ही लॉन्च केल्ली की प्रायवेट गाडी आहा त्यो कदंबा चलयतले म्हणून. तेज्या अंडर ह्यो स्मार्ट सिटी चलतल्यो तेन्ना ज्यो प्रायवेट बसी आहा त्यो सगळ्यो त्यो म्हाजी बसां हेज्या अंडर घेतले ते आनी दुसऱ्या रुटार घालतले. सो हो प्रयत्न आसलो आमकां की पणजे स्मार्ट सिटीन कश्यो बसी आसतल्यो कश्यो बस स्टॉप आसतलो होच तुमचें इन्फॉर्मेशन तुमच्या कडेन आमी हाडले. साहिल मांद्रेकार वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर.